पयलीं जाल्यार न्हू दूख भोगता. म्हाका एरोडा मातसो 30-40 वर्सां जालीं आसतलीं. हेका आनी कोणें केन्ना कांयच करूं ना. आज पयली फावटी आमचे बगले यूथ बाब लिस्टन येयलो, सांगपा लागले लोकां प्रॉब्लेम मेळपा लागले आनी ताबडतोब फॅमिली हांव गायले, झेडपी कोणें गायले. आनी आज म्हाका 2 म्हयने जाले सरान पयलें इनॉग्रेशन केल्लें एका तार घालपाक. तार घालपाक आनी तेगे हांव चोयता ते भाशेन आमच्या एमएलएचे बाबा हांसोन तो फायनल जातकूच आपल्याचें काम स्टार्ट करूं. दांड्यार आनी आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आमच्या एमएलएच्या हातान जाल्लें आसा आनी आयज ते हॉट मिक्सिंग जातलें. जायते रोड सारखे पिड्डार जाल्ले आसा. हॉट मिक्सिंग गरजेचें आसलें. हांव जायती कामां गेल्लीं, हांवें जायती कामां केल्याय, पेवर्स घातल्या, गटर गेले. तेन्ना लोक म्हाका म्हणटालो आवय आमचे रोड पिड्डार जाल्यार रोड घे आनी थोड्या लोकांक ते झेडपीचेर आमकां हॉट मिक्सिंग मेवना, थोड्या लोकांक ते नाका, ते रोकडे पिड्डार जाता. सो हांव मागता एज एमएलएन आयज बरें काम केलां आनी तो काम करीत आहा. तो आयज काम करता म्हण आयज म्हाकाय एक हें मेवता काम करपाचें. लास्ट 2-3 म्हयन्या पयलीं हांगासर आमी येयल्ले आनी आमची सगळीं भावां भयण हांगासर आहलीं आनी आमी हांगासर येवन हॉट मिक्साक लागून आमी क्लीन केल्लो आनी क्लीन केलो आनी नेक्स्ट डे पावस पडलो आनी आमचें काम तशेंच उरलें. सारकें न्हू एक्चुअली ते जावपाचो पूण आमचो मातशें डिले जालो पावसाक. नेक्स्ट डे पावस येयलो आनी आमकां रोड उरलो. ताका लागून आयज आमी इनॉग्रेशन केलां आनी आयज आमचे म्हाका दिसता केन्ना स्टार्ट करतलो तूं स्टार्ट करता. आयज आमी इनॉग्रेशन केलां. विदीन नेक्स्ट वीक विदीन 2-3 days आमी स्टार्ट करता.